मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक एक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. ह्या दिसांनी आमी नियाळ कोत्ता जुवाचे 16वे चिटीवर आनी आयज आमचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 16वी चीट 20 ते 23 पर्यंत. आनी आमी ह्या दिसांनी आयकलां की जेजू निमणे पाट आपल्या शिसा बरी उलयता. ताजो वेळ पावला खुर्सार वचपाक आनी थोड्या वरांनी जेजू खुर्सार मरपाचो आहा. आनी जेजू ह्या वेळार तेज्या शिसांक असल्यो वस्तू सांगता की ह्यो वस्तू जो एक पाय माय कोण आपलो वडील आसता जो आपल्या भुरग्यांक सांगता निमण्या वेळार जेन्ना ती पयस वेतात वा तांचो मरपाचो टायम जाला, थोडी जी वस्तू ज्यो पाय माय म्हणटा जे आमचे वडील आहात ते म्हणटात ते जावन आसा सगळें म्हत्वाचें व्हेरी इम्पॉर्टंट. देखून ह्या वेळार जेजू असल्यो वस्तू ताच्या शिसांक सांगता की इतले ताजो वालोर हा, पूण ह्या शिसांक ह्या वेळार त्या उतराची सजमणी मेळना. कित्याक गाय आमी आयकलां की जेजू मरतकूच तेन्नाच की शिसांचो दुसरो जल्म जाल्लो. ताच्या पयलीं जेजू मरच्या आदीं तांकां जें जेजू सांगतलो तांच्या मनान रावनासलें, तांच्या काळजांत तें उतर रिगोनासलें. कित्याक जेजू मेल्या उपरांत तांचो दुसरो जल्म जालो. जेन्ना जेजू खुर्सार गेलो आनी आमचे पातकां सगलीं घेतलीं आनी जें पातक आदावान केल्लें तें पातक ताणें पयस केलें, ताणें मिटायलें तें आमचें पातक. आनी आतां जेजू मेल्या उपरांत जो लोक ताचेर भावार्थ दवरता ताच्या वरवीं आमी ताची भुरगीं जालीं, देवाचीं भुरगीं जालीं. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या वेळार ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी सजमोंक जाय की शीस जेन्ना जेजू ही उतरां उलयतालो तेन्ना ताणें नवो जल्म घेवंक नासलो, पवित्र आत्मो आजून येवंक नासलो. आनी जेन्ना जेजू तांकां सांगता की तुमी म्हाका म्हणटा, ह्या वेळार खूब प्रश्न विचारूंक सोदतात, खूब तुमकां तुमच्या मनान दुबाव येता आनी हांव तुमकां कितल्यो वस्तू सांगूंक सोदतां, पूण ह्यो सगल्यो वस्तू तुमच्या मनान उरच्यो ना. तुमकां ताची सामकी सजमणी मेळची ना. कित्याक गाय? कित्याक पवित्र आत्मो आयल्या उपरांत जें जेजून शिसांक शिकयल्लें जें तांकां सांगलेलें तें पवित्र आत्म्यान तांकां तांच्या मनान तें पोत्तून हाडलें. तांकां त्या उतराची सजमणी दिली आनी जेन्ना शिसांक त्या उतराची सजमणी मेवली तेन्नाच की शीस जे भिरांतलेले ते आतां भायर सरले आनी देवाचें उतर परगट करूंक लागले. भाव भयणीनो, जेजून शिसांक आयज 23 वडीन कितें म्हणटा, जेन्ना तो दीस येतलो, जेन्ना पवित्र आत्मो येतलो आनी तुमच्या भितर रावतलो तेन्ना तुमी म्हाका कसलेच प्रश्न केन्नाच विचारचे ना. कित्याक गाय? कित्याक पवित्र आत्मो सगळें आमकां कोडीत करतलो, तो सगळें सजमायतलो आमकां. भाव भयणीनो, आमी ह्या वेळार जावन आसा क्रिस्तांव. पवित्र आत्मो आमचे भितर हा. बातिजमा वरवीं जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरलो, पवित्र आत्मो आयलो आमच्या भितर रावंक लागलो. आतां आमी जाता मंदीर पवित्र आत्म्याचें. आमची कूड जावन आसा मंदीर पवित्र आत्म्याचो. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा, पवित्र आत्मो आमकां शिकोवंक सोदता, पूण पवित्र आत्मो आमकां कितें शिकयतलो? संवसाराच्यो वस्तू, हाणें कितें म्हणलां ताणें कितें म्हणलां तें सजमयतलो ना. पवित्र आत्मो आमकां फकत देवाच्या उतराची सजमणी दितलो. देखून भाव भयणीनो, गरज कितें आमकां ह्या वेळार? गरज आमकां तें देवाचें उतर शिकपाक, आमचो बायबल घेवन तें वाचपाक, पवित्र आत्म्याक सांगपाक, पवित्र आत्म्या म्हाका सजमणी मेळना, म्हाका सजमणी दी. आनी जेजून म्हणलां पवित्र आत्मो येतकूच तो आमकां सगळें शिकयतलो, तो आमकां सगळें सजमायतलो. आमकां गरज ना आजची आनी ताची खबरोची, आमकां जाय गरज पवित्र आत्म्याची. आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर हा भाव भयणीनो. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर हा, गरज आमकां पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करपाक आनी पवित्र आत्म्याक सांगपाक
म्हाका ह्या उतराची सजमणी दी, म्हाका म्हजो संबंद जेजूशी इतलो घट कर, म्हाका इतलो मोग हा जेजूचो. फकत जेजूचो मोग हा म्हणल्यार जायना भावा भयणीनो. मोग आसा जाल्यार आमकां त्या उतराची सजमणी जाय, आनी ती सजमणी मेल्या उपरांतूच आमच्यान तें उतर पाळी येता, करूं येता आमच्या जिवितान. आनी देखून पवित्र आत्मा आमकां दिला त्या उतराची सजमणी दिवपाक. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या उतराचेर आमी नियाळ करता, आमकां एक प्रश्न आमकांच विचारूंक जाय. पवित्र आत्मो खरेंच म्हाका शिकयता? खरेंच हांव देवाच्या उतरान हांव रिगलेलो आहा? खरेंच देवाचें उतर हांव शिकतां? हांव देवाचें उतर म्हाका म्हज्या जिवितान व्हडली वस्त म्हणून हांव धरतां? हे प्रश्न आमी आमकांच विचारूंक जाय. कित्याक जेन्ना हे प्रश्नाच्या जबाब आमकां मेळटा, आमी वय कोत्ता वा ना कोत्ता, तेन्ना आमचें मन बदलो येता. जी आमी ह्या दिसांनी टीव्ही पळयता, हें कोत्ता तें कोत्ता, सगळीं कामां कोत्ता, पूण खरेंच आमी थोडो वेळ काडटा आनी आमचें देवाचें उतर आयकता आनी पवित्र आत्म्याक सांगता म्हाका शिकय म्हणून? कोण ना जाल्यार भाव भयणीनो, आयज तर आमी कॉमेस करुया. पवित्र आत्मो आमकां देवान दिला आनी तो आमचे भितर आहा. पवित्र आत्मो आमकां शिकोवंक सोदता, पूण आमी ताच्या बरोबर ताचे कॉपरेशन करूंक जाय, ताचे बरी संबंद दवरूंक जाय, ताका विचारूंक जाय, ताचे कडेन मागणें करूंक जाय. म्हाका देवा पवित्र आत्म्या शिकय, म्हाका जाय जेजूशी संबंद दवरपाक, म्हाका जाय म्हजो संबंद जेजूशी घट रावपाक, म्हाका जाय हें जिवीत म्हजें तुजे पासत भेटोवपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी अशें मागणें करता, देवाच्या उतरार आमी रिगता, खरेंच आमी देवाचें जिवीत ह्या संवसारांत जियेता आनी दुसऱ्यांकूय आमी तें देवाचें उतर दिवपाक पावता आनी तांकांय ह्या संवसारांत आनी शासनाक देवा बरी रावपाक आमी तें कोरीट करून दिता. देखून ह्या वेळार आमी खरेंच ह्या देवाच्या उतराचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर आमचो चत्राय धरून आमचें जिवीत आमी चलोवया. तुमकां आयज आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव खरेंच एक बरो दीस आवडयता, जेजूचो दीस आवडयता आनी हांव सजमतां की तुमी देवाचें उतर वाचतात, ताचेर नियाळ कोत्तात, हें जें ऑडियो येता तो आयकतात आनी ताचेर तुमी डिसिजन घेवन तुमी ताचेर चोत्राय धरून आतां तुमी तें काम कोत्तात की देवाचें उतर आयकोन. आनी हांव सजमतां की तुमी देवाच्या उतरान आनी तुमच्या भावार्थान तुमी वाडत वेतात म्हूण दिसान दीस. तुमकां सगळ्यांक एक बरो दीस आवडयता आनी फाल्यां परतून तुमचे कडेन उलोवपाक हांव हाजीर जातलों. तुमकां सगळ्यांक तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.